नमस्कार. सरदारा लुडगासू बस्ती वामन शेणे स्मरण सरणी हाजे अनेक एपिसोड घेऊन तुमगेल मुखार आयल्याजी श्रीमती लक्ष्मी आणि श्री नंदगोपाल विशेणे कण्णूर लाइव स्ट्रीम स्टुडियो दखून हे प्रसार जाता सर. आज आमगेलो टू विशेष जावन बस्ती वामन मम्मालो दोन्ही पूतू बस्ती दिनेश शेणे अन्यासची बस्ती दिनेश शेणे दिल्लींतू एक चित्ररंगाचे काम करता आसाची त्यांनी फिल्म प्रोडक्शन लाइन आणता आसाची विंगड विंगड फिल्म प्रोडक्शन्स त्यांनी मॅनेज केलेले एक व्हड स्केलाचे मॅनेज केले तांकां एक्सपिरियन्स आसा. आज आमी बस्ती वामन मामाक एक फॅमिली मॅन एक कुटुंबीक व्यक्ती जावन आमी कशी पळोवं म्हळ्यार एक आमकां आजी दिनेश शेणे आमकां वांटून घेता आसा तांगेलो एक्सपिरियन्स तांगेलो अनुभव. सो दिनेश तुका हे स्टुडियोक स्वागत. हांव मोगान ताका दिनू म्हणचे आमी म्हळ्यार आवय वामन मामालो फॅमिली जाल्ल्या निमित्त आमकां मस्त सलावड आसा. त्यांची सलावळेरी आमी भास केल्यार मस्त कम्फर्टेबल आसता म्हण लागता. तुका एक वामन मामाले ल्हान आसतना तुगेलो म्हळ्यार तुगेलो ल्हान जावन आसुनूय जाल्यार एक नमुने ताका एक विशेष एक व्यक्तित्व रुपार तुमी पळयलेले एक ल्हान आसतना तांचे कसं उडगा आसूं तुगेलो स्ट्रॉंग असल्यार तूं सांगता. म्हळ्यार एक उडगा आसा म्हणून सांगूं जायना. वय अशें एक इतलें वर्स देखून म्हाका आतां 53 वर्स म्हळ्यार 53 वर्स पळयला ताका. तशें एक उडगा आसूं म्हूण पर्टिक्युलर खंयची हें ना जाल्यार तेची तागेले हांव पळयल्या वरी तागेले सोशल लायफ कितलें आशिल्ली तितलें फॅमिली लायफ जाल्यार तो मिक्स करनाशिल्लो. अशी आतां मस्त तागेली एक्टिविटीज आशिल्ली इतलें वर्सां पळयलेलें हें आतां अर्था एक 30 वर्स देखून कोंकणी एक्टिविटी ताजे फुडें रोटरी क्लब गोदे देवस्थान केन्नाय तो भायर आसता आशिल्लो तो म्हळ्यार वर्लल बँकरा वरी तेन्ना पुरा बँकींग आतांच्या वर न्ही सादारण 5 गंटे भितर पुराय वीक पडता आशिल्ली बँकाक. हागेल कशें म्हळ्यार 5 गंटे जाता तरी तो भायर तेन्ना विंगडो मनीस तशें ते विंगडो मनीस म्हळ्यार फिजिकली तशीची वर्लल पुरो टायर्ड विंगड वचून केन्ना पडचे साहेब म्हण आसता आशिल्लें. हाण कशी म्हळ्यार तोंड आनी धुवन पावडर लावन फ्रेश तो भायर सरतना तो एक 9 to 5 इतलें काम केलां म्हणून दिसयना. म्हळ्यार तागेलें आनीक लायफ सुरू जाता आशिल्लें. तो थंय दाखोवन फॉर एग्जाम्पल बंटवाळांतू आनी मुडबिद्र्यांनी आसतना गोद्याची एक्टिविटी की मागीर सरस्वती कला प्रसारक संघ की मागीर थंय तो गेल्ले कडेन रोटरी क्लब प्रेसिडेंट जाता आशिल्लो ताची एक्टिविटी की जावन ताणें रात्री 8:30 की येवची घर कडेन केन्नाय तो 5 गंटे घर कडेन येयलो ना म्हणून येता येयल नंतर ताजी पुरो पंचायतीकांनी ताणें शेअर करूं ना ताजी पुरो पॉलिटिक्स की कसं की पुरो आसतना सोशल तशें जालें ताजी रिपोर्ट घेता तर मागीर तो विंगड मनीस फॅमिली मॅन तो आमगेले पुरो. म्हाका म्हळ्यार फेमस जोक म्हळ्यार तुगेलो अम्मा ना केन्नाय कोणकेक एक घरकड फोन केल की कोणकी बस्ती वामन शेणे आसू ना घरकड ना त्यांनी खंय मेळटाची खंय मेळटा म्हणून म्हाका बदना तुमकां कळल्यार सांगायची म्हणाल कितें म्हळ्यार तसो लायक केलो म्हळ्यार घरकड आसच्या पयशी चड ताण भायर आसता जाल्यार एट द सेम टायम तुमगेले घरकडचे विशयार काळजी ज्यो त्या विशयी ते बरें आशिल्लें. आनी आम्हाला आनीक आशिल्लें 5 गंटे बँक आस म्हूण सांगीत आशिल्लें. आतां तो खंयच म्हूण ताका गोत म्हळ्यार मोबायला बरें ना तेन्ना तशी. सो बंटवाळांत जाल्यार आतां तो विंगड कडेन चमकलो तागेले मस्त फुडले बँका सर्वलेले टायमाचे पुरे अनुभव आनी आमी पुराय अंतू तागेले आत्मकथेंत आमी वाचूं मेळटा. रायबाग रबकवी अशी विंगड कडेन तांणी मॅनेजर जावन काम केलां. तुगेलो उडगासू एक एज अ बँक मॅनेजर जावन तागेले बँकर जावन तागेले तुगेलो उडगास पुराय कसले नमुने उडगास आसा. म्हाका उडगास आसल्या वरी आतां 1000 इतले मॅनेजर्स आसाची पुरा ऑफिसर्स आसाची खंयची गांवां वताची तांणी ट्रान्सफर जावन आनी गांव वतना हांकांय त्या गांवाची चड उडगास आसतना तांकांय हांगा गेले म्हळ्यार तांणी ते बँका मात्र ते मनशां पळोवचे ताजे नंतर तो कोण म्हणून गोतना हाल तशें न्ही. गेल कशें म्हळ्यार गेल्ले कडेन पुरो ताणें इम्पॅक्ट तितलो व्हरला की आतां फॉर एग्जाम्पल आमगेले तो रायबाग म्हण गांव आशिल्लो ते बेळगांवा देखून 60 किलोमिटर दूर तो गांव तेन्ना
ताची फुडें पाणेमुड्र आशिल्लो पाणेमुड्राच्या शिवलयतना तांगेलो गांवची शिवलयता तांणी तो एक बंटवाळची म्हण तांकां मन आयना म्हाकाची हांव म्हळ्यार हांव जेतना बंटवाळ आशिल्लो मागीर एक 4 वर्सां फस्ट 4 वर्सां आसतना हांव रायबाग आशिल्लो मागीर रोपास 4 मागीर गांव पाणेमुड्र म्हणून लेखला म्हळ्यार तितले एक प्रिती जनाले आनी तागेले आतां फॉर एग्जाम्पल रायबागान तो आशिल्लो 68 to 72 ओके 4 वर्स 50 वर्स जाले ते जावन तेंची जनांक आजीकय आमगेले फॅमिली रिलेशन आसा कसं नाही तागेलें नांव तागेलें चेडूं खंयच्या वार्डीक जावन गेल्यांची तांगेल कितलें नात्र आसाची तांगेलें पूण नांव आमकां गोत आसा म्हळ्यार तांणी आमगेले घरा कडेन कसो फंक्शन आसलें तांणी आशिल्लीची तांकां जेश्टानान कागद बरोवचें तो कुडचे मास्टर पुराणीकू पुरा नांव पळय आमकां गोत आसा न्ही तांणी परत गेल्लीची तांगेले चेडूं समेत आमगेले न्ही म्हगेले बाप्पा आनी बाबण म्हण आसा तांणी परत म्हाका हें म्हळ्यार उडक आसा म्हळ्यार म्हगेलो हांव ते रायबाग आशिल्ले भितर वय वामन मामा लोटोवची बाबण्णा फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स तुगेलो बाबण्णाक आमी एक बैसून उलय वय 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 तागेलो एक्सपिरियन्स वय वय तो एक मस्त एक ताका मागीर पाणेमुड्र कशें जालें पाणेमुड्रांत तूं एक म्हाका ताण म्हाका तो म्हगेले मस्त एक्सपिरियन्स शेअर करता आशिल्लो तागेले पुरा बँकींग लायफाचें अशी भशेन हांव अशी ताका किणकुचें तें कशी म्हणजे एपिसोड एक सांगा म्हणून तशें ताणें सांगचें ताजे बगे 1974 तो होड उवार आयिल्लो तेन्ना पाणेमुड्रा मॅनेजर आशिल्लो थंय उवार येतना ताचे सकल जाग्यार आशिल्ले पुरा ते बीडी मॅन्युफॅक्चरर्स स्पेशली ते चड बीडी मस्त आशिल्लीची आनी सांत बिझनेस करून येयले तांगेले पुरा घर तांगेले फॅक्टरी तांगेले आनी प्रोडक्शन केलेले पुरा वस्तू ते पुरा गेले तांणी पाप भिवन आशिल्लीची अयो आतां आमगेले ऑलरेडी इतले लोन आसा म्हळ्यार एक 4-5 हजार लोन म्हळ्यार व्हड एमावंट तेन्ना 1974 तांणी भिवन आशिल्लीची तांकां हांवें आपयल के एक पटी म्हणून तांणी येवच्या भितर सगळें एकल्यान लेटर बरयला की ನಾನು ನನ್ನ ಲೋನಿಗೆ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ म्हणून ताका ಗೊತ್ತನಾ कशी ते सांगका म्हणून म्हाका आनी बंद जायना कसं की सांगका होतस्तो ನಾನು ಈ ಲೋನಿಗೆ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ म्हणून ए ಬರ್ರೆ म्हणून ಅಪೇಲ್ के ಅಪ್ಪನು ಟಿಎಪ್ ಅಪೇಲ್ के ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅದಕೊಂಡು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ ಅಪ್ಪನು ಪೈಮಾ ಮತ್ತ ಅಮ್ಮಿ ಹಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರ್न जाले री तांगेल मागीर वटेर पडता तांणी तांकां ओप्पास कितले जाणां कितले लोन आशिल्लो 5,05,000 लोन आसलो वापस 5,000 लोन वापस सुरू करी म्हणून त्या पुराचे कोट्याधीश जाले इवन अनेक बीडी बंटवाळचे एक बीडीचो तो अर्था आमी वता आसतना थंय ताणें एक शेअर केलेलो आसा म्हाका इंट्रोड्यूस करूं येता आसतना हो कोण म्हणटना बस्ती वामन शेणेलो नातू म्हूण सांगून तांणी इंट्रोड्यूस केलें तेन्ना म्हळ्यार ओ बस्ती वामन शेणे म्हळ्यार म्हाका म्हगेले जिवाक एक नमने उसर दिलो तो मनीस म्हणून आनी सांगूच स्टार्ट केलें ताणें हांव ताका निप्पोन भोंवत आशिल्लो म्हगेले लोन बाकी आशिल्लो हांव निप्पोन भोंवत आशिल्लो एक दीस ताणें आपोवन म्हाका निमगेलें कसो जालें तूं धांवता आसा पूण ताणें हांव सांगलें पळय म्हाका बंद जायना म्हगेलो प्रॉब्लम जाला हांव कशें की दीस चलयता आसा नाही तुका आत्तां कितले जावं का तूं तें सोडी कितले पूण ताका वपास कितले की 25,000 की लोन दिवन तागेलो वपास व्यार पूण तशी एक असंख्य जन बँक चेअरमॅनाक कन्विन्स करून पळय आनी वपास दिवका आमकां आनी आतां पळय आमगेलें हें जालें एनपीए जालां वपास दिन जाल्यार तांणी लायफाक कसले करनाची तांकां गोत तशी एक बीडी करची कसं की तागेलो बिझनेस म्हणून तसले पुरा ताणें एक जनाल वेर इम्पॅक्ट केलेलें ताजे नंतर बंटवाळ कशी तागेले गांव बँकर म्हणून न्ही मस्त कडेन सोशल एक्टिविटी तागेले फूल स्विंगार आशिल्ले मागीर शिवमोगा जमतलो शिवमोगांत दिशीची आमी आजीक वचून येता थंय घर आमगेलें एक अशें मामाल घरशें वचून येवचें मागीर थंयचे जन आजीक तागेलें कितें एक हें कसं तागेलें उडगास काणू शीत खाता तसले एक जन आसा जे आमकां सांगतले नांव म्हाका सांगचें तांणी सांगताची तशी मागीर शिवमोगा जालें शिवमोगा तरी बँगलोर जमकलो 2 वर्स आशिल्लो तो तें एक रेसिडेन्सी रोड ब्रांच म्हणून न्हय सॉरी वय रेसिडेन्सी शुले ब्रांच थंय एक सान एक म्हळ्यार आमकां वतना आमी थंय वचचें म्हणून तो एकलो मात चमकलेलो कितले की वर्स नंतर बंटवाळांत एकलो आमगेलो क्रिकेट प्लेयर एकलो नरसिंह कामत म्हणून
तागेले एक मेमोरियल एक टूर्नामेंट करचे म्हणजे ताका इनॉग्रेशन करू कोणी क्रिकेटर मेळ्ळा लायक म्हणून कुडले मेगेलो ल्हान अरे तो सदानंद विश्वनाथ म्हणून मेगेलो स्टाफ आशिल्लो पळया म्हणून आमकां हय हय आमकां गुर्तू ना ताणें सांगय न्ही मेगेलो स्टाफ म्हणून आमकां सांग तो ओड मेळत ना तेन्ना तो सदाण आशिल्लो तागेलें नांव वय ते जावन 4 वर्सां जालां मात तो सेलिब्रिटी तो कळना एक फोन केला ना ठीक तो तागेले करचार तागेले करचार एक चमकलो तशी त्या 2 वर्सां शुले ब्रांचाचे तो आमगेले उलयतना सांगता आशिल्लो दयानंद पै मामाल्याक ताका वच्चाक फर्स्ट अवकाश मेळ्ळो म्हळ्यार पाणेमुड्र दाखोवन एक दोग जाणां आयलीं देवस्थानाचे जिर्णोद्दारा खातीर म्हूण सांगून आनी तांकां घेवन तांगेलो वाटतो तुवें यो म्हूण सांगून तांणी आपोवचे आयली म्हळ्यार आगेले उलोवचे पुराय आसा म्हूण सांगून तशी तो फर्स्ट दयानंद पै मामाल्याक फर्स्ट चमकलो तेच ना म्हूण ताणें सांगता आशिल्लो तो तेज्या त्या दोन एज अ बँकर आमकां ते ताणें बेंगलोर आशिल्ले आज आमी विश्व कोंकणी केंद्रा संदर्भात उलयतना एक इम्पॉर्टंट वय वय तदनंतर तो मुडबिद्र जिंकलो मुडबिद्रेन तूं हागेले कारोबार कितलो म्हळ्यार तें तेंची जनान सांगसर केलें तें 18 बस्ती आसा ही बरो 19 बस्ती तशी म्हळ्यार तितले तेगेले तांची ब्रांचाची तशीची खंयी मेळ्ळें तेन्ना हांव तुगेलो न्हू स्टाफ आशिल्ली नातल्यार ते कोणकी येवन वताचे खंयची गांवचे येताची वताची तशी परत तेजी बँकिंग तेगेले ते तो तेजी 5 घंटा बंद कर न्हू शीत तो बंटवाळा वता आशिल्लो घर कडेन नाशिल्लो वचून ते गोद्या मिटींग कर न्हू तें देवस्थाना मस्त कडेन एक्टिविटी आशिल्ली रुपया तेरकी हें की तें की वय आनी मस्त भितर आनीक तागेले एक विशेश कसं म्हळ्यार एक बिळकुडगे समारंभ बिळकुड प्रत्येक कडेन ताणें खंय तो मॅनेजर जावन तो विंगड कडेन ट्रान्सफर जावन वताना ते व्हड एक बिळकुड फेरवेल आमी केलो कडेन चमकेले लोडगात म्हाका मुडबिद्रे गांव आमी एक हाचेर चमकेलेली पळय सगळे गांव आयला ते वय खाली एक मॅनेजर एक बिळकुडगे तो ट्रान्सफर जावन वता आसा एक कडेन तितली व्हड समारंभ तांणी म्हळ्यार तें दाखयता तागेलें इम्पॅक्ट कितलें आशिल्लें म्हणून तागेले कामाचें की तागेले जनाले रिलेशनशीप दवरलेलें की ताणें सादारण रिटायर्ड जाता तरी बँकान रिटायर्ड जाले नंतर ताका 4-5 कडेन हें केलां सन्मान केला बंटवाळांत मंगळूरांत हांगा थंय म्हणून मस्त कडेन ताका हें केलेलें आसा सो एज ए फादर एज ए आनू तो कशी आशिल्लो तुगेलो मेगेलो स्पेशली म्हळ्यार हांव लास्ट चेडा केन्ना कडेकंजी म्हणटा म्हाका म्हगेल्या घरची एक मस्ती चेड मोग म्हूण दिसता म्हळ्यार म्हाका चिकी सलीक चेड आशिल्ली तशें हांव एक फ्रेंड अशी आशिल्ली तागेल्याक वय तागेल्याक आनी ताणें पुरा म्हगेले म्हाका चिके माफी चेड कसो न्ही चुकी केलेले म्हगेले अण्णा दत्तावळ सांगूस पुरा करची हाणें पेट्ट म्हाका म्हणून किनकू स्ट्रँड करची पेट्ट म्हाका म्हणून तशी एक जत आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका चिके पेट्ट उणें पडलेलो तो म्हण स्ट्रिक्ट आशिल्लो म्हणून तागेले खंयची हें ना तागेले स्ट्रिक्टनेस कशें आशिल्लें शिक्षान तो स्ट्रिक्टनेस आशिल्ली की तागेले तूं शिकूं का म्हण स्ट्रिक्टनेस की वॅल्यूजान तो स्ट्रिक्ट आशिल्लो तो वॅल्यूजान तूं तें शिक्षण ताणें केन्नाय तूं तागेलें एक्सपेक्टेशन नाशिल्लें म्हळ्यार ताका गुर्त आशिल्लें कितलें एक्सपेक्ट तागेलें इतलें म्हणून एकाडेमिकली तागेलें कसलें प्रेशर नाशिल्लें तें म्हळ्यार तें फ्रेंडशीपय दाखयता आनी तो शिक्षण पळय मस्त एक हें नाशिल्लो अशें पळय शिक्षण तूं शिकूं का म्हणून ते मागीर एक आमी एक 4 जाण फ्रेंड्स मेळून अशें उलोवन राबिल्ले बीच रोड बस स्टँडार ते दुसरो मागीर रिजल्ट आयला सेकंड बीकॉमांत देन पुरो कॅरी ओवर ना फेल म्हळ्यार क्लास बसचेना नेक्स्ट कसं म्हणटा ताका कॅरी फॉरवर्ड जाता मागीर दोन सब्जेक्टान फेल जावन ताका कळना म्हणून म्हाका गोत ना वय कडेन आमी फ्रेंड्स हो आयलो बँकात मुडबिद्र तेगून देवलो बसार देवन आमी तर हा दिनो म्हणालो दोन सब्जेक्टां फेल गो तूं म्हणालो एक बॅगो न्हू घर कडेन म्हाका म्हणालो जालें आनी चमकलो ताजें सत्कार फ्रेंड्स पुरो शॉक कसो रे आमगे ल्हान जाल्यार 2 दपटे आशिल्ले बस स्टँडार तुजी आतां तुगेलो अण्णा घर कडेन वचून बिश्टा ना बजाल तें म्हणून सांगलें इतलें तें तागेलें एक फावट रिएक्शन तणचें अशें पळय
ते मार्की मेळ्ळी ते पुरा म्हणून एक हांतो व्हॅल्यू हांतो कसं नाही एक पळय वायट काम केलें म्हणजे जाल्यार ताका निजावन तागेले वय 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 आमी कंप्लेंट केलें सुरय आमकां मारचें मेनली तागेले करेक्शन्स हांव पळयलेले प्रकार ताणें करेक्शन्स दिवचे आशिल्ले तुमकां जाल्यार म्हाका जाल्यार करेक्शन्स दिवचे आशिल्ले आमगेल कामाचे एक ध्यासा खातीर ताणें करेक्शन दिवचे आशिल्लें पळयलेले प्रकार ते काम कंप्लीट कर आत्ता बस किरकिर करता पळय स्टँडर्ड लायन हय खंयचेय काम दिवका म्हण जाल्यार अर्धा सोडून हय आनी खंयचेय जाल्यार ताका ते आत्ता जावका आत्ता पेटय ते वस हांगा वस ते करी टायमार जावका टायमार जावका कंप्लीट जावका वय वय तें अर्दार केल्यार तें तूं केरलेस वय म्हणून तें बरें करूं नजे म्हणून वय तें पुरो केलो पुरो वॅल्यूज तागेलो अन्नालें एक वय तागेलो आनी तशीच एक डिसिप्लिनेरियन आशिल्लो एट द सेम टायम मस्त फ्रेंडली आशिल्ले जना लायक वय तशी तागेले एक तिनी तत्तावळी ताणें उडगास काडचे खबर कसो म्हळ्यार एक बंटवाळ गांव आनी तागेलो आनंद वेंकटरमण देवस्थान देव तें तीन तागेले केन्ना एक रेफरन्स पॉयंट प्रायम रेफरन्स वय तागेले इकोसिस्टमाचे येते तागेले व्हॅल्यू डेफिनेशन थंय दाखोवन जाल्लें तें दाखोवन वय ते म्हळ्यार तो तेजी फर्स्ट एक आनी ताणें कसो न्ही अचिवमेंट केल्यार ताणें तागेले एक रेफरन्स फुडले केलेले आसता आशिल्ले साना लेवलार जे तागेले तें एक बंटवाळीतले सान गांवांत तूं आमी तेन्ना केला रे म्हणून तागेले आशिल्लें कसो केळ मॅगझीन आमी हातान बरोवन हँड रिटन मॅगझीन आशिल्लें आमगेलें म्हणून तागेले म्हळ्यार तेन्ना तितलो कारभार केला ताणें इतले सान प्रायरी आनी पयरी म्हगेलो बाप्पा येयलो तागेलो काशा भाव तो म्हणटा आशिल्लो आमकां क्लब म्हळ्यार कसो म्हणून गोत नाशिल्लें क्लब म्हळ्यार इस्पिटिगेशन न्ही तागेलो आयडिया ऑफ क्लब कसो म्हळ्यार लायब्ररी तेन्ना पुरो गव्हर्मेंटान लायब्ररी ओपन करनी म्हणून हाणें हे रे क्लब सुरू केला थंय म्हणून खंय एक मोडल्यां तशी माळ्यांनी चेवणू एक रूम खंय थंय गेल्यार बुक्स खंय वय म्हळ्यार जनाक तेन्ना बुकांनी म्हळ्यार एक्सपेन्सीव हें आनी खंय कितें कोणालें डोनेशन घेवन एक 50 बुकां हाडून दवरला क्लब म्हणून वय तो न्यूज पेपर्स वाजूच्याक वय कितले 1950 तूं खबर तेन्ना क्लब म्हणून फर्स्ट टायम वय आनी कला प्रसंग संघाच्या म्युजीक हें करचें तो काय म्युझिशियन न्ही तांचे इन्स्ट्रुमेंट नाशिल्लें जो म्युजीक मस्त नॉलेज नाशिल्लें ज्वेलरी तें आसकरा म्हणून वय 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 तें एडमिरेशन तें म्युजिका विशयारी न्ही म्युजीक म्हळ्यार तागे भितर आशिल्लें की म्हळ्यार बंटवाळ सादारण म्युजीक पुराय जाणां भितर लेखीत आनीक कसं म्हळ्यार ताणें कितले की पण बँकान तो न्ही पुराय पद म्हणून प्रायज बीन जाल्लें सांगचें आसता लायक पद म्हणटा आशिल्लो आनी पद म्हणटालें आपोवचें आपोवन ऑर्गनायज करचें वय नाटक वय तसाल पुरो एक्टिविटी मस्त करता आशिल्लो इवन बँकर आसुनूय मेनली म्हाका मुळावे अंत भितर म्हळ्यार बुन्यादी तरफ म्हणटा पळय एक मनशा वयर प्रिती चड ताका मनशा वचून मेळचे म्हूण सांगून एक सरप्रायज एक तोंडारी एक अशें करचें मोग आनी फॉलोअप त्या मनशा लेगेड्रस घेवन मागीर तागेल्या लायफाक कसो जाल्यार ताका आपोवचें की खंयचें म्हळ्यार लायफ तागेलें पर्सनल म्हण न्ही ताका पकार म्हणून ताका उडगां आसना तो मुंबय आसा दुबय आसा ताका एक फॉलोअप कर न्हू हांगा हाडून दाखोवचें देवस्थानावन पुरो दाखोवचें प्लेसीस केला म्हण ताका एक उमेद हाडची की तुवें इनवॉल्व जावका म्हणून वय मस्त एक सोशल जावन आशिल्लें कसं पुरो आयाम आसा बंटवाळचे ते गांवांत जावं एक विंगड तुमी खंय पुराय ट्रान्सफर जावन चमकलेले गांव जावं ते पुरो थंय आशिल्लो मेनली रोटरी वय लिंक तागेले रोटरी कॉमन प्लॅटफॉर्म ताणें वचून रोटरी क्लबा मेळचे तेंचे वय न्ही तांणी आपोवचें तांकां कळतो आयला म्हणून आनी नेक्स्ट इयराक प्रेसिडेंट करचें म्हळ्यार ते एडमिनिस्ट्रेशन स्किल आशिल्लें न्हू रोटरी म्हळ्यार कसं कशी करता मॅनेजींग वय केलेले कडेन प्रेसिडेंट जाला म्हळ्यार तांणीच केला हाका वय हागेले हें पळोवन पास्ट रेकॉर्ड की वय वय नाही आता मनशाक मस्त पण कष्ट येताची फॅमिली सायडान एक सायडान तूं चांगय जाता एक सायडान तूं बायचे फेम आसच्या पुरो बायची प्रसिद्धी आसच्या पुरो येते पुरो काम तो मस्त बिझी मॅन भायर भायर समाजान सोशली मस्त बिझी दवरून घेतले ताका जाल्यार फॅमिलीन तूं कश्ट येयले तेन्ना ते एवॉयड करचें ना बिझी आसा मागीर करता म्हणून सांग ते कशी डील करता आशिल्लो तो हे दोन्ही वर्ल्ड
तो कशें करचे तागेले एक सगळ्यांनी भारत एक चेकलिस्ट म्हणून करचे आशिल्लें आमकां सांगलें पळय चेकलिस्ट कर रे म्हणून तें हांव आतांय फॉलो करता चेकलिस्ट इतले घंटा करून इतले घंटा हांगा इतले घंटा हांगा पुरो तो डिवायड करता आशिल्लो फॅमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार बँकींग आतां गेल्यार सोशल लायफ हें तें मागीर कसं की फॅमिलीच केला असं कसं की हांगा वचून परचेस करका जावं हक्क मेळका फॅमिलीन तो कोणाकी कसं की तेच गेले ताका फोन उलोवच की हाण ते वच की ते पुरो मस्त ऑर्गनायज आशिल्लो तो तागेलें थोडें आयलां म्हाका ते म्हळ्यार म्हगेलें बिझनसान तुजें तें आसका जेल्लें निमित्त तेचें काय आयलां म्हणून हांवें लेखचें तें म्हळ्यार म्हाका इनहरंट जावन तें आसका जाल्यार अन्नालें आज्जालें वय तशी व्हॅल्यूज वय आनी आज्जाले खबर ताणें आतां उडगा आसूं म्हणून तुमी केलां 1 घंटा ताका पण तागेलें अन्ना उडगास म्हणून 3 घंटे तो उरले मागीर व्हरत आशिल्लो तितलेंच तागेलें केन्नाय डेली वय वय तागेले कितले की एपिसोड्स कितले की तागेले हिरोइक्स तागेले तशें तुका कसं एक अत्यंत तागेलें लायफ डिफायन केलेलें म्हळ्यार तसलें कसं एक संसान ताणें सांगिल्लें एविडन्सीस इन्सिडन्सीस तूं कुडगासाची म्हाका एक सिंगल एपिसोड म्हाका दिसता इन टोटॅलिटी तागेलें पुरा सांगिल्लें की पुरा आनी ते हाजे म्हणजे कसं म्हळ्यार तूं ताणें सांगिल्लें म्हाका एक अशी उडगास येता कोण की तागेल्या अन्नाक उशीण दिलेलें वय 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 तें तो तागेलो एक लँडलॉर्ड आशिल्लो लँडलॉर्ड म्हळ्यार भाड्याक तागेले घरा लँडलॉर्ड तो तागेलो क्लोज फ्रेंड कोणालो बस्ती मोटरा माधवालो तागेलो वय तागेलो लँडलॉर्ड आनी तागेलची की वय कितले की व्हड जागो तो 3-4 एकर जागो तें ताणें आनी पळयत तें आनी तागेले 32 वर्सां आशिल्लो ते जाग्यार आनी ते जाग आसना सादारण एक ताका चिरडून जाल्ली नात्र जाल्ली ते प्रजल न्हय तेच्या जत्तना ते सादारण एक 800 स्क्वेअर फिटा घर की कडेर वतना आनी ताणें 2000 स्क्वेअर फिटाचें घर म्हणजे हांव जे सांगचें अंदाजेरी मागीर त्यान तूं बांय तान तूं कोडकें ते कोडके कितले की गय्यो हें सगळेची ताणें पळोवन घेतलें वापस ताका भाडें दिवचें मात्र तो एक फ्रेंड तागेल कसं की ताणें कोणालें की उशेण घेतला लँडलॉर्डान बंदरान तूं कोणाल केला फायनान्शियराक उशीण घेतला 8000 रुपये आनी ताणें आनी ताका इंट्रस्ट दिनाशी कसं की तागेलें तें बाकी जालां कसं की प्रॉब्लम आसता ताका अज्जाल गुर्तस ताणी येवन अज्जाल्याक घरा आण उशीण घेतना ते जाग्यार पेपर ताका दवरला आनी हें घेवन पेपर ताणें टेबलार दवरून म्हगेलो अज्जालें म्हणाल की पळय म्हाका तो मस्त बाद दिता तुगेलो लँडलॉर्ड आनी फ्रेंड तुगेलो आतां तुका ऑफर हो जागो आसा न्हय पळय हांव मातशें कोडेलां म्हाका कशी पूण तागेलें दुड्ड रिकवरी करता न्हय हें हांव दितां तूं 8000 ते जाग घे 8 म्हाका फिगर उडगा आसता ते 4000 की 5000 की 8000 तें तूं दी आनी ते जाग तुगेलें नांवार कोन्न घे म्हणाल की हांव म्हणाल की तें पूण म्हाका जायना तें एथिकली रॉंग तें ताणी येवन पळय रे जाग सेल आसा तूं घेत फस्ट तुका म्हळ्यार तें एक विंगड विशय तो आनी तूं येवन म्हाका कशी घे म्हळ्यार हांव घेना म्हणाल ताण लेखली काय गेल्या बोशो दुड्डू जो शॉर्टच दिसता म्हणाल की ना तूं इन्स्टॉलमेंटार दी म्हयन्या 500 की अगर कोण दी म्हणाल की हो ऐके न्ही की का म्हणून तशी म्हळ्यार एक कोणे म्हाका रब्बू जाग दिला ताका ग्रो करना म्हळ्यार वय 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 अनेक ते एक तागेले बारी सक्सेसफुल एक हॉटेल आशिल्लें बारी फेमस तें बस स्टँड हैदराका आशिल्ली हॉटेल म्हळ्यार बारी फेमस आजीक एक तें तशीची तें कसं की एक सान कसं की उतरार एक ताणें तो सोडी म्हळ्यार जायतो म्हण नेक्स्ट मंथ ताणें सोडला कुठले ते येद्राक की बिल्डींग बांदून मागीर ताका मस्त लॉस जाला थंय म्हूण अशें पळय हांव इतलें वर्सां उन लिगली रुटार वरचें तें पूण ना तो एक उत्तर वय तें तागेले मातशी हांवें पयर आयकलेली काणी ही हांव अशी म्हगेले पर्सनल एक्सपिरियन्स आमगेले सुत्तमुत्त आशिल्लें पुरा म्हगेले अण्णाल अंगडकी हांव दिल्लीन तशें दिल्लीन तूं लँडलॉर्ड्स म्हळ्यार भयंकर एक तांगेले काणयो आयकलां हांव तांणी बारी वायट तांणी स्ट्रिक्ट
अशी म्हणून तांकां तशी ना आमगेल प्रॉपर्टी अनेकला आतां दिवची म्हळ्यार वापस तरी लायक ताका तागेली एक इन्सिक्युरिटी आसता मस्त करेक्ट म्हाका हांव कांय 4 घर चेंज केले प्रति पटी वतना तांणी म्हाका बिश्टाचें कसं तुका ते इतला एक घर राबलो असतो कसले वच्चें म्हणून उलटा तशी आनी म्हगेली लँडलॉर्ड आताची लँडलेडी तिणें म्हाका हिस्ट्रींत कोणेय दिन आसना 15 म्हयने म्हाका तिणें 50% रेंट रे हे कोरोना हांव फ्रिलॅन्सर म्हाका सांबाळना पूण तशी हें पुरा हांव लिखचें तागेलीची एक तांणी केलेलें तें व्हॅल्यू फॉलो केलेलें तें आमकां एक हें जाता मेळटा आनी आमी तें फॉलो करून तशी करेक्ट हय तशी तुगेलो अन्नाले संदर्भार कसले इन्सिडेंट्स उडगास की तुका ताणें दुड्ड पावयलेलो अशें सकट म्हण सांगून वय मागीर लागच्यान लास्टाक तो रायश आशिल्लो तो जाल्यार लास्ट एक 3-4 वर्सां तेगेले हेल्थ TB जावन तो गेल्लो आनी तेच टायमार तेगेलें हॉटेलांनी मस्त लॉस जालें तेगेले दुड्ड नाशी गेलो तो तेन्ना एकलो अंगडीचो वसमान म्हणून ताका कितले की 600 रुपये की बाकी आशिल्ली तेन्ना कालारी तद नंतर हक्क तें अनेक अन्नाले अज्जाले काम आशिल्लें CPC एजंट 27 रुपये सांबाळून ते 27 रुपयांतू सगळी फॅमिली चोलका तांतू कितले की वर दित आशिल्ले तो ताण सांगले की ताणागेले कश्ट पळोवन ताका गोतच न्हय पुरो रब्बे राय ते म्हळ्यार तुगेले अज्जान तुगेले अन्नान म्हाका कितले वर्स व्यार दिला तें तागेले अंगडी कोड्यालांत बंटवाळ पेंटांत लास्ट अंगडी ती हांव ताका एनकरेज करूंक तें वता आशिल्लें कितले की वर्स ताणें व्यार दिला वय वो बँका जॉयन केलो तेन्ना तें दितच की ताणें म्हळां रब्बे राय म्हळां वय तें मेला अन्नान मात न्ही म्हगेलो बाप्पा पयर सांगता आशिल्लो तो तेन्ना बॅरिनाकी कामां आशिल्लो ताका गोत ना अन्नान मदें म्हयने दिल्लेले तो वचून ताणें एक कितले की फिगर कसं की आशिल्लें दिल्ली की ना रे तुगेलें अण्णान म्हयने दिवनूची कैद केलां आनी ताका सांगलें एक फावटी रब्बे म्हणलें तूं घेवन नाका म्हणून वय तेच तें एक सांगचें सगळे फॅमिलीकाची आयला म्हणून लेक्चर वय तागेलें तें एक लेवल ऑफ एथिक्स लेवल ऑफ इंटिग्रिटी कितलो हाय आशिल्लो म्हळ्यार वय इवन विश्व कोंकणी केंद्रा संदर्भार जाल्यार त्या टायमार आमकां स्टार्टींग मस्त कश्ट आशिल्ले म्हळ्यार मस्त कश्ट म्हळ्यार बिल्डींग बांदून धरला तांतू दुड्ड दिवच्या बाकी आसा वेंडर्सांक कॉन्ट्रॅक्ट मस्त बाद दिनाशिल्लीची कॉन्ट्रॅक्टर्सांनी एक सोशल प्रोजेक्ट म्हणल्या कारणाक तांणी सिंध करून व्हरता आशिल्ले आमगे दिनेश शेटो तो पुराय म्हळ्यार मस्त तांणी आदर्सून व्हेला जाल्यार त्या टायमार ताणें एक चूर बँकान लोन जो काडलेलो ना विश्व कोंकणी केंद्रा वयर म्हळ्यार हांव ताका एक पण निमगेले हांव दिल्ली देखून आयले तशी हांव निमगेले एक लोन मेळटा न्हू लोन घेवत आशिल्लो न्हू बँका ताका तो म्हळालो तशें न्हय तें आतां आमी लोन केलें म्हण जाल्यार एक प्रेसिडेंस जाता मागीर येतल्यांक तांकां एक लोन काडयत म्हळ्यार एक आयली म्हण जाल्यार ताजे निमित्त वायट जात की चांग जात की म्हणून आतां सांगूं जायना त्या वाटेर वच्चें नाका मागीर आमी जाल तितले आमगेले मस्त दान आसा न्हू तांणी तांकांच आमी एक हें केल्यार लायक तसो एक दृश्टीकोन ताणें सांगिल्लें ते दिसून तें हटय आशिल्लें ताका तांकां कन्विन्स करून वय तांकां कन्विन्स करून तेगेलें कशें आशिल्लें हांव म्हाका निमगूच न्ही न्हू म्हणून आमी शेगी निमगूच तुका तें मुलाज जायना आनेकल्या दुड्ड निमगे मुलाज जायना वय आनी तो मस्त वत आशिल्लो आतां बंटवाळांत रुपयातर जातन की सहस्र कुंभाभिषेका की आमगेले पुरा बोम्माय तूं डेल्लीन तूं पुरा आसा न्हू बंटवाळचे आतां वरलेले जाल्यार आतां हांव हातून जाल्यार बरें आमी ते आख्खा येयलेची तुका येयले मेळया म्हणून येयले म्हणना हांव तशें न्ही तागेले वच तुगेले तेरे येयला तितलो दूर दखून म्हणून तुका न्ही तुका नंबर येयला म्हणून तूं आत दिल्या कशी म्हणून तें सांगू ना पळय तूं आस म्हण आमी इतलो दूर दखून आयल्यांची पुरो तागेले सगळे टोळे घेवन वचचे दिनाशी चान्स ना मागीर ताका तशी तितले प्रीत आशिल्ले तांकां तांचे निमित्त वचता ते फूड कसकी कोर नाशिल्ले तांकां एक आपणान दूध दिला म्हण एक बाद म्हण न्ही तांकां तांणी एक बरी खुशेर शेर करता आशिल्ली वय ताजी ताण म्हणचे भिक्षुक चक्रवर्ती म्हणलेल्या कारणाक वय भीक मागू म्हळ्यार भीक मागचेची एक ताजे ग्लोरिफायड एक वय ताका काय दिसू का ओ आपण कसकी एक व्हड कामान पार्टिसिपेट करता तशें दवर तागेले मायंडाक
गलतशील तशी ताणें म्हणचेशिल्लें गल्फान तूं एक रोड शो करूचें केलेलें ताणें विशय जाता तरी मागीर कोण व्हड मनशाक फोन केले के आमी जाल्ले आमी वता आसाची जायता म्हणाल के मागीर आतां आमी कसं म्हूण सांगता गांवां वचून कसं म्हूण सांगता नाही कसं म्हूण सांगता तुमी नाही अशें आमगेले ते आतां विंगड विंगड लायब्ररी आनी ते पुराय आसना वय आतां कितले जाता एक 25 lakhs जाता जायता हांव दिता तसले एक उतर ताणें बारी चंदायरी आनीक मन स्कोर न्हू आनी दिवची कितले मोलादीक आनी तें दिल्ले निमित्त कितले चांग जाता बरेपण जाता म्हळ्यार ताका कळची बरी कोर न्हू ताणें घेवचें आशिल्लें आनी तितले निश्टेर तें इम्प्लिमेंटेशन जावचें ताणें पळोवन घेवचें आशिल्लें आनी बारीक डोनर्सांक जो कोणेय कितलेय सान मनुष्य हांगा आयल तेन्ना कोणाले कितें ताणें दुड्ड निंबूच ना हांगा निंबूच ना पळोवका म्हूण तशें पुराय तागेले वॅल्यूज आनी ताणें उणें दिलां ताणें चड दिलां म्हण केन्ना ताणें तारतम्य ना हांव तागेलें इतलें एक्सपेक्ट केलेलें इतलें उणें दिलां म्हण तें ना ताणें दिलां तो आमगेले डोनर म्हणून आनी वापस तागेले जाव गेले वता ताणें उण दिल्लें म्हूण सांगून ताणें दिनी म्हाका तें बरें ना आनी तांकां एक टार्गेटान दिवचें आसा तूं इतलें दिरा कळ्ळें रे न्ही तूं आतां दिवका म्हण तूं एनावन्स कर पुरो म्हणून आनीक आनी तूं वय आनी एक 100 रुपया म्हणल्यार एक एग्जाम्पल 100 एका पेटी दिवका म्हणना तूं 25 करून 4 पेटी दी मागीर ताका कसं नाही मेगत पडल्या निमगी ताची तूं आतां दिवका म्हणना आमगेले कसं नाही पडलें लास्ट कसं की लास्ट मिनीट एक कॉन्ट्रॅक्टर दिवका तेन्ना आमी तुका उडगास करताची तो आमकां दिव आमगेलो मागीर दुड्ड खर्च जावन वचत दिव नको तूं म्हणून मस्त मने ट्रिक्स आशिल्ले ते एक्चुअली ताणें प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल ताणें त्याची चलन गेलें म्हळ्यार इवन खंयच्याक एलोकेट केलेले फंड्स आसा त्या विंगडा कापना आशिल्लो आतां आज वर आमगेल्या स्कॉलरशिपान तूं कितकी फंड्स म्हळ्यार आमी स्ट्रीम फंड जाल्यार थोडे वर्सां खातीर थोडे भरले म्हण जाल्यार त्या विंगड खंयच्याय कामाक युटिलायज करना अशी एक शिस्तू ताणें पालन केलेलें आसा लायफान तें आमकां दिसता म्हळ्यार अशी दिसता मनीस म्हणून आमकां खंडीत जाता तेगेले इदोळ काळ लायफान आमी लागीं दाखोवन ताका डिसिप्लिन्स फायनान्शियल डिसिप्लीन आमी पळयना आतां तागेले ट्रॅक कसो आसा 10 वर्साचे व्हेरी डिसिप्लिन आनी क्लीन ते पळयतना आमकां तो फुडले तशीची तागेले आसतले म्हणून आमकां खंडीत जाता खंडीत आसतलें इथे म्हळ्यार तागेले अन्नान मरतना ताका 23 वर्सां आनी ह्या अन्नाल संबळ मेगेले अन्नाल संबळ 27 रुपये एक बहिणी वार्डीक जायनी त्याग जण स्कूल वची भाव 23 म्हळ्यार वय तांणी परत स्कूल वचे आनी एकले हे कोण आवसू आनी 2 वर्सां वार्डीके जाले ताका इतले फॅमिली ताणी 27 रुपये मॅनेज करपाक जाल्यार तागेले डिसिप्लीन तेन्नाय सम आसता ते वय इवन तो ते दाखोवन रायबागा की रबकवी की चमकल पडटा ते वतना इतले जाणां पुराय घेवन चमकल होतो ते राबू ते भारी कश्ट जाल्ले मागीर ल्हान म्हण तशें वय ताका म्हळ्यार गोत ना टीएपीन सीधा पेटयलेलो ताका वस म्हणून थंय जनाक बँकिंग म्हळ्यार कसं म्हणून गोत ना ते बँका ना फर्स्ट बँक वय कडरी थंय ताणें तागेले पुरो ते 4 वर्स भितर ताणें कितलो कारभार केलेलो म्हळ्यार पाणे म्हणून रांदू 4 वर्सांना ताका मॅनेजर कोर न्हू आनीक ताणें सांगचें आशिल्लें पाणे मंगळूर रांदू म्हळ्यार ते एक जनालोट शेअर करून ताणें सेलिब्रेट करची एक तागेले एक हें आसना एकल्यानाची एन्जॉय करची न्ही ते कसं की स्कीम टीएफएन अनाउन्स केले की एक डिपॉझिटर हाडल्यार कितले की 1 रुपये की 8 आनी कितले की कोणें आसा क्लर्क डिपॉझिट ते नॉन क्लर्क आनी इतले कडेन ताका कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लो तो यूथ काँग्रेसान आशिल्लो मागीर नातल्यार तो एक आउट गोईंग न्हू इतले जनाल ताणें डिपॉझिट हाडली की ताका 610 रुपये इन्सेंटीव जावन मेळ्ळे की कोडरी ते 610 हाणें टीएफए केन्ना येता म्हण तागेले पीएलएन गेल की ह्या सायडा येवचें आसलें म्हणून तेच ना ते पाणे म्हणून तेकडे कसं की तो कसं की एक्टिविटी बँकिंग कसं की ब्रांच ओपन जाता की कसं म्हणून उडगास ना म्हाका तेन्ना तागेले निमगेल की पळय मामाल निमगी थंय दाखोवन येतना पाणे म्हणून ब्रांचान एक 2 घंटो ताका स्पेंड करूं येता म्हणून 4 दाखोवन 6 थंय तागेले 2 दिसान फोन येयलो की जायता म्हणला हांव ते कसो म्हळ्यार
ते 610 रुपये असतं कोण तक डिपॉझिट दिला तांकां पुरा आपोवन ओके आनी गांवच्या पुरा आपोवन टीएपी चीफ गेस्ट जावन टी पार्टी ओ वय एक संभ्रम वय तेन्ना तो म्हणाल की हांवें इतली इन्सेंटीव घेतला इतल्या जनांना पुरा तांकां बैलेक आपडकी एक घराचे तांगेले आसतना मागीर घराचे कसं न्ही नव नव सामान घेवचे की त्या पुरा जनालोट शेअर करचें फर्स्ट आयकुचें म्हणून टी पयले तोंडान येवका जाल्यार त्या टायमार तांकां तागेले नेचर दाखयता ताका कसं न्ही सेलिब्रेट करचें आसलो एकलो करनाशिल्लो हे रे म्हणून पुरा पुराण ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಹೋಟ್ಲವೆಲ್ಲ ತಾನು ಎಕ್ಲನ ಕದ್ನೆ ಕಾಪ್ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಜಫ್ ಕುಣಿ ದಿಸ್ आपला आवत तसं ते मॅडम म्हणून ते 4 जण समोर असतं ते चमकला एक 5 जण असतं करेक्ट अनेक मग टीएपी म्हणतना अनेक हुडगा येतात तागेले घरकडे आमी भितर रिगली कुडले तुमगेले घरकडे तागेले फोटो आशिल्लो वयर आनी त्या फोट्याक मुळान तूं आय सॉ गॉड इन हिम म्हणून सो एक मूर्ती राबोवचे म्हळ्यार ताण नमुना एक जन आसा पळय व्हडड मलगडे रोल मॉडेल्स म्हणून तांकां एक मूर्ती राबोवची एक एक वयर दवरून पेडस्टलार दवरून माथ्यार घेवन भोंवची म्हणटा पळय ते एक भार आशिल्लो ताका टीएपी जावन अशें पुरो के पै माम जावन अशें पुरो दयानंद पै मामा विशय जावन अशें पुरो टीव्ही मोहनदास पै माम जावन अशें पुरो आनी फुडले तुमगेले आतां तुंबेचो BA अहमदाजी मोहिदीन जावन एक वीरेंद्र हेगडाल विशयार जावन ताणें एक संभ्रमार तांकां एक नांव काडटा गेले आनी गेले कडेन परत तांगेलें नांव काडचें दिल्लीन तो थंय कसं थंय येवका म्हणून आनी इवन उल्लाल श्रीनिवास मल्याल विशयार ताणें कितले लास्ट कितलें काम केलें म्हळ्यार आमी विनय हेगड्याक मेळ्ळू एक हें कोर न्हू तागेले सहाय घेवन थंय एक उल्लाल श्रीनिवास सर्कल कोर न्हू ताजे खातीर कांय एक 2 वर्स तो वय ताका चमकुचें जायनाशिल्लें तेन्ना ऑलमोस्ट ऑन व्हीलचेर म्हळ्यार बारीक कश्टार चमकत आशिल्लो बट त्या टायमार ते एक ड्रायव्हर मालगड्यांक उडगास आनी त्या मोठा रेड टेपिझम करेक्ट पुलीस तीन पंत ते इनॉग्रेशन केलें 3 पंत कश्ट जालें मागीर इनॉग्रेट जालें जाल्यार ते प्रयत्न पळय मागशीचे फॉलो कोरका ताका एक जाग दिवका तागेलें एक नांव वयर येवका म्हळ्यार आपणा लाव न्ही कोणालें नांव एक वयर हाडका हें म्हळ्यार एक हर एक आमकां आतां म्हण पळयतना अभिमान दिसता आमी तागेलें तशी नांव दवरून घेवका म्हळ्यार कुडगास येवचें आनी तांणी हागेले वेवलेंत येता आशिल्ली करेक्ट हय आतां आमगेले वर्ल्ड कोंकणी सेंटर फर्स्ट राउंड ऑफ हें दुबयक हांगानी वतना के पै मामू प्राय ताका प्राय जाले ताका वो रेलार व्हरता आशिल्लो म्हळ्यार तेन्ना डोनेशन दिवपाचें वचना कशें की मुंबय वतना रेलारी त्या काही कडेन राब्बून सगळी संजवाळा राबिल्ली ट्रेन अर्दूस सकाळ ताई आण सांगशिल्लें कसर रे के पै एकदम मसर काणी ताणें खावच्या ना खंय ते पॅन्ट्रीक सरले म्हळ्यार तांणी हागेले हाजेर येताची कसकी करतास ताका आमी हें कोरका आमी राबूका तागेले म्हूण सांग ना आनी एक टीएफ पयलें हें सांगचें आशिल्लें रायबागान तूं थंय कसं की आनीक हें खंय एग्रो लोन की कसं की एक लोन हाडलें हें म्हणटा परफॉर्मन्स गोल्ड मेडल एक आनीक हांणी खंयचे झोनल मिटींग तेजी अशी विंगडा तांणी कसो मारया तूं हांव मनशाणी म्हळ्यार तुगेलें खबर पयर टीएफ बारी गोश्टी वयत फेमस जाला तर टीएफ तागेले तूं अनेक कडेन सांगता अनेक कडेन पळय हो मनशाणी म्हण एकलोच ती ताणें अशी केला तुमी अशें केलें तुमगेल्या गांवांत तुमी एक रेफरन्स पॉयंट तेच ना म्हळ्यार तागेले अर्ली तेन्ना मिड 30s आसा तेन्नाच तागेलें तें ड्रायव्ह तागेलें वय ड्रायव्ह अमेझींग तागेलें म्हळ्यार एक कडेन उच्च कमांड म्हळ्यार एक आलोचन करून आलोचन केलें कुडलें चमकलो तसलें एक मागीर कितें राखू ना आनी कोणाक राखची ना आनी वचून कयत तें आनी कुडगास म्हाका तातावळे म्हळ्यार तुगेले आनी तागेले समान जावन आशिल्ले पुस्तक प्रिती बुकां प्रिती तें आनीक ताणें आमकां इनकल्केट केलेलें कशें म्हळ्यार एस्पेशली म्हाका म्हळ्यार आमी पुराणे वाजिताची ताणें सान आसतना ताणें हाडून दवरची बुक आनी वाजी म्हूण म्हणलें ना केन्ना हांव हाडला वाजी याची म्हणना ते राष्ट्रोत्थान साहित्याचे भारत भारती म्हण एक पुस्तक एक फ्रीडम फायटर पुराय देशभक्त फ्रीडम फायटर्स आनी लायक अचीव केलेले पुरा
बुक्स इंट्रोडक्टरी आणि तांगेला आनी वरलेल बुक्स आशिल्ली राष्ट्रतान साहित्य सिरीज पूरा अंडवर तशिल तो विश्वकोश कन्नड विश्वकोश ते आनी कन्नड प्रतिकार दिसता निरंजनाले 7 एन्सायक्लोपिडिया ते फर्स्ट प्रिंट जाल्यार 500 बुक ते मागीर ते जायनी ते 500 एक सेट आमगे ते आशिल्ले हाँ मैं तुम्ही वाजून बरो आमगेल सर्कल कितल्यान पुराण ते हाँ ते 3-4 पटी वाजून आसप त्यांत ते आमी वाजून ते क्रीडे मनोल्ला आसा म्हणून ते पळयतना कळटा मस्त परकट जाला म्हण इतल्यान हांवें कितली पटी वाजलात आणि वरलेले ಕೆಲವು महाभारत सिरीज या सिरीज वय श्रीमन महाभारत 30 बुकाचे वय ब्राउन कलराचे कपाट ते भारत भारती तान्नी कितली महिना कितली रिलीज करते ते रिलीज जल कुळे हाण ते दवरचे आमकां गोतच ना वयर केन्ना वयले म्हणून म्हळ्यार ते तीनचे आमी वाजून म्हाका ते वाजीचे एक पिशे कडेर एक पटी म्हणाल तो तागे ल्हान आसना म्हगे लाज्जा तो 2 क्लास की शिकिल मात तागे म्हळ्यार तागे ल्हान इतलो पुअर आशिल्ल की ताका खंयचेय चेडूं म्हाका 2-3 क्लासा वयर शिकोवचें जायना जाल्यार येता ताका गोत्तेशिल्ल एक अंतू वाजीनाशी रात्री न्हीद पण आशिल्ली ताका वय ते म्हळ्यार आमकां तें ब्लडान तो आयला वय वय तितलें कश्ट ताका आतां गेल्यार ताणें केन्नाय कसं एक हिंदुरी बुकाचे रिव्यू पळयले कुळे तुका फोन करचे ताचे एक मार्क करून ताचे फटकान पेटोवचे कुठले पेटोवचे 4 दीस भितर गेले मागीर ते वाजून जाता तरी म्हाका दिवचे हें घरे बरलें कसो वाजून वय इवन तशीच आमी ते चमकला रे तागेले चेंबरा चमकला रे एक खंयची एक बूक येवची आशिल्ली म्हळ्यार सदैव म्हणल्यार बरें आमी बसून आसतना पट्टन एक बूक आयले मागीर सहन आले वापस सहन आले तशी त्या बुकाचे एक हें आसपल ताका समजाव न्हू रामदास मामान पळय येवन ताका एक पंत एक व्हॅल्यू मस्त एक रॅर पुस्तक हाणू बेंगळूर दाखवून आयलो एक पेटी की 2 पेटी घेवन आयलो तो ओडोडा हें लायब्ररी जावचे पशी चिके पुढे ताणें प्रत्येक बूक ताका रामदास मामान म्हाका एक्सप्लेन केलें अशें म्हळ्यार दॅट 2 जाणां पुस्तक प्रेमी एक फ्रेमान बसतना एक बारीक आनी तागेले फॉलोअप आशिल्ले ಕೆಲವು सांगतना म्हाका कन्फ्यूज जाता आशिल्लें फॉर एग्जांपल एक तो म्हागेले 2 वर्सां म्हळ्यार रेग्युलर इंटरवल आतां तर रविवार माल एक बूक जावका न्हू टीव्ही हांव ताका सांगचें प्रदीप एकामेक गेला आसा पळना तागेले 100 बुक्स खंयचे म्हण तूं सांगका म्हणून इथे म्हळ्यार पेटी तरी आनी आनी एक म्हळ्यार तशी ताका समजाव न्हू आता न लायब्ररी जालेलो तांतो रवी मर साधारण पुरा बुक कलेक्शन हांव तुका फोन करून तागेले टेबलार दवरसां मागीर इरेबल तागेले मागीर आतां तेंचे दाखोवचें आशिल्लें ताणें पळय हें पळय रवी वर्मा बारीक पुस्तकाचे मोग आनी तो मध्य खंयचे तागेले इतलें सोशल लायफ इतलें फॅमिली लायफ तांतू मध्ये 5 मिनट मेळ्ळ्यार येता बुक वाजिता मेळटा आशिल्लो तो 5 मिनट मेळ्ळ्यार म्हण 8 सुरी ते ना तागेले 8 सुरी वाजीत आशिल्लो आनी बडकन न्हिदोवचे फुडली वर्साची ते लॉकडावनांत हांव शिरकल म्हळ्यार तागेले अशें ते मागीर एक बागी म्हण लेखता 8 डेज म्हयनो तागेले बेडरूमान न्हिदोवचे आशिल्लो तो कसो मॅन आशिल्लो तो नेहरूलो कृष्णा मेनन तागेले एक 900 पेजाची बुक ताणें एक 1.5 म्हयने की काडले म्हळ्यार तागेले स्पीड उणी जाल्यार एक बुक सुरू करता मागीर आमगेले आनी एक सुरू करूं ना ताणें तें कैद कैद केलें ताणें मागेले द्राकाची सर वाजी म्हाका 900 पेज वाजीत पेशंस ना हाजे कोण कस म्हाका बायोग्राफी न्ही म्हळ्यार बारी जाल्यार तें 900 पेज सायज पळोवन हांव जाल्यार तो न्हू ताणें लायक न्हू रुचीर वाजले आनी ते नोट आनी करचे आशिल्ले कोर न्हू कसले म्हणून गो ना ऑर्डर नोट करून दवरचे आशिल्ले ताका मना घेवचे रेफरन्सा खंय वय मना घेवचे आनी ती काणी पुराय सांगचे आमकां हांगा अशी वाजिल्लें तशी वाजिल्लें म्हणून नॅचरली एवरी बुक लवर डू दॅट ते म्हाका काय मात मेल पुस्तक आयला लकीली तागेली सुತ್ತमुತ್ತ तागेले बॅगांतू आतांतू बुक आसता ते एक आनी अम्माले आनी अन्नाले एक अंत भितरी म्हळ्यार तुगेलो आम्मा भयंकर एक जोवियल मनीस मस्त कुशाल बाई आनी मस्त जोक कोरता तिका तांणी दोग जाणांनी मेळ्ळ्यार भयंकर परडी गंमत म्हणे ते एक लायव्हली केन्नाय तांणी म्हणून बेला कसांनी थोडे संसान किटपीट आसता ते सोडल्यार नातल्यारच ना
गम्मताची कुशाल ईण तलपायतांचो ताणे मकर करचे ते पुरा रेग्युलरली आशिल्ले आमगे फॅमिली कोणी मेळ्ळार ते आमी बारी गंमत गम्मताची वय वय तुगेले आम्हाला मस्त उडगास येता आमकां मस्त एक मोग दिलेली तशी आजी तुवें मस्त सकड अन्नाल उडगास आमी वांटून घेतले 45 मिनिट्सान तो आमकां कितले सकड धरू जाल्ले तितले आमी धरले जाल्यार उडगास सागर कितले म्हणे व्हड तें अनेक तेगेले कसो अचिवमेंट केल्यार तो अशेंच जालें म्हण कडेर तेगेले लायन सगळे वेंकटरमण आलेन एक जावन गेलें म्हणून म्हळ्यार तो क्रेडीट तो घेनाशिल्लो कडेर पुरो सांगू न्हू कर हांव वचून थंय केल्लें हांव मिलें ताण दिलें तें पुरो आसा कडेरी आनी तें म्हण न्ही हांव हें गेलें की तो केन्ना कसो जाता रे म्हणून हांव एक प्रावडली सांगचें असो की हांव ना तें अमेरिकन प्रोजेक्ट अशी तशी वेंकटरमण ओड रे म्हळ्यार चड हें करूं नाका एकलो चलो रे वेंकटरमण आसा रे भिवन म्हणजे वय वय कोणें नातले म्हाका वेंकटरमण आसा म्हळ्यार एक धैर्य छाती तेगेले ऑटोबायोग्राफीन तुवें पळयल्या रे ते कसो की मस्त तेगेले कडेर हांव हें लेखता की हें वेंकटरमण दयन जाल्लें म्हळ्यार तो कसो केले रे तागेले मिताची म्हणून वय वय तें बारी एक वय कंप्लीट केलें लायफ वय 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 आमी तेची मॉर्निंग करचे बदला सेलिब्रेट करूं येता लायफ आमी एक लायफ तें वय कंप्लीट करी वय वय आनी ते एच एम पेर्नाळान बरयला तागेले बुकार ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ತಂದೆಯಂತೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಎದ್ದು ಹೋದ ಅಕೌಂಟ್ दोन्ही टॅली कोरनो तशी कोरनो वामन चमकलो म्हणून तागेले कितले की बाकी आशिल्ले तागेले प्रोजेक्ट्स वय तो सगळ्या जाणां एक 25 वर्सांनी येवची 25 वर्सां तागेले प्रोजेक्ट रेडी आशिल्ले वय आतां युनिव्हर्सिटीत माते आशिल्ले तागेले आनी कसले हांव आनी तो 2017 एक पटी अमेरिका चमकलेली तें म्हगेले लायफाची एक गम्मत उडगास तेगेलो 20 दीस हांव आनी तो मात्र वय आनी तोय चमकलो ताचे फुडें चमकलो 2-3 पटी जाल्यार ताका पाप ताणें वेगळ्यार डिपेंड जावन वचना एक गांवा चमकले तांणी थंयचे टुरिस्ट प्लेस दाखोवचे आतां एक न्यूयॉर्क म्हळ्यार लिबर्टी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी की तें पुरो म्हगेल ते विंगड एकाडेमीक इंट्रस्ट म्हाका म्हणून ताका फस्ट दाखून गेल्ले कडेन पुरा त्या रिजनाचे बेस्ट आयव्ही लीगाचे युनिव्हर्सिटीज तशी म्हाका कसले पर्पज ना ताका दाखोवपा म्हणून ताका स्टॅनफोर्ड हार्वर्ड आनी प्रिन्स्टन मागीर ते मेट्ट म्हण एक आसा द मेट्रो मेट्ट म्हणून ताका तेजी म्युजियम्स मेट्रोपॉलिटन म्युजियम ऑफ न्यूयॉर्क तें तो दाखयलो ऑपोजीट तरी ना आनी तागेलें एक आशिल्लें कसलें एक दाखयलें बूक म्हणलें हांव डेल्ली येत आशिल्लो तें ताका नाटकां व्हरचें आशिल्लें कोंकणी गेल्या कशी म्हणून हांव सांगचें पळय तूं एक पळय पळय मागीर तुमचें डिसायड करूं जाता एक ते चोर चरण दास म्हणून भयंकर एक पॉप्युलर आनी एक सपोज टू बी वन ऑफ द क्लासिक नाटक बस लायन्स मात्र सेट्ट पळोवनची ह्या कोंकणीन करुयात की म्हणटा सांगला ना पळय मागीर आमी करुया तें कशें जाता की ना त्या म्हळ्यार वयर कंडापटे पद आनी तें येता कसं न्ही गोंड म्हूण एक फोक एक हळ्ळी कम्युनिटी वय तांणी एक ट्रायबल्स तांगेले ते भास ते भाशे आयकून कशें मागीर उलयन तो केले पुरो पळय जाल्यार ताका तें आशिल्लें कोंकणींत असल जावका म्हणून हे लेवलार जावका हे बूक कोंकणींत ट्रान्सलेट जावका आनी हें नाटक कोंकणीन जावेत म्हणून तो कोंकणी बगे मस्त मस्त आसता मस्त ओपास क्वेश्चन्स तेंची क्वेरीज आशिल्ले तागेले म्हणतात वय तशींची नवे विशय युनिव्हर्सिटी पुरो पळोवन येता तरी कोंकणी युनिव्हर्सिटी जावका तो साधारण गव्हर्मेंटा मातशी पळोवन सुरू केलेलो ताणें मस्त आलोचन केलेलें मस्त जेन्ना उरलेलो तो म्हळ्यार ते व्हड खंडापटे व्हड प्रोजेक्ट ताका टायम पावली ते कोरोना ना जाल्यार न्हू जाग कोणी घेवन दवरतले एटलिस्ट कोंकणी युनिव्हर्सिटी नेक्स्ट फस्ट जाग जावका न्हू करेक्ट म्हणून ताका ते 2 वर्स मोबिलिटीक ताका मस्त प्रॉब्लेम त्या निमित्त ताका
एनिवे सो तू मस्त सगळं वांटून घेतलं आयचे दिसा भारी सांगचे ॲक्च्युली 1 घंटा उणे जाल्यार तें उडगास उडगास येवच्याक म्हळ्यार अशें बसतना एक उडगास येवचो आनी कितले पुराय आसतले मस्त हय तशें अनेक पंत वपास अनेक दीस उडगास मेळ्ळे आयिल्ले तेन्ना अनेक पंत टायम मेळ्ळे तेन्ना तुमी तूं मंगळूर आयिल्ले तेन्ना अनेक पंत बशा वपास उरल्या आनी इतले वेळो आमगेले हे सना उडगासाचे एक बुत्ती ओपन केले आमी वांटून घेतले इतली पुरो आयकली तुमी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद थँक्यू